Attention, entry prohibited, demolition, work in progress. First time in history of Goa, आम्ही पहिला कॉशन वर्क इज इन प्रोग्रेस असो शब्द बरयल्लो आसता. हांगा कितें आहा डेमोलिशन म्हणजे जो आमचो गरिबांचो जनतेचो पयसो कोण GST फारीक करता, कोण कसलो टॅक्स फारीक करता, तो पयसो कसो जनतेचो हो लुबाडणूक करून हे करून जनतेक कशें त्रासान घालपाचो हो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा कडल्यान शिकपाचो. उदाहरण आज ही आमची शेतकारी कल्पना पेडणेकर म्हणजे तिचे पयलींचे लग्न जावच्या पयलीं आडनांव तेंचें अमरे. सो तिजे एक NOC घेनासतना शेतकार म्हणटकूच एक NOC घेवपाचें आसता. कोणी जावं तो गरीब जावं श्रीमंत जावं आनी किंवा मिडल क्लास आसो, तेंची एक कसली तरी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट घेवन तेंच्यांनी हांगा काम करून घेवंक जाय आसलो. आमी मानता देशाचो पंतप्रधान माननीय माननीय नरेंद्र मोदीजी हांगा येयल्ले आनी हांगा तेंचे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराची जाहीर प्रचार सभा आसली. तेतूनसून एक आमकां कळोवन चुकलें की नरेंद्र मोदी एक सायडीक उरलो आनी एका सायडीक भारतीय जनता पार्टीचें सरकार प्रमोद सावंताचो सरकार एका सायडीक आसा. हांगा प्रमोद सावंताचो सरकार हांगा पेडणे मतदारसंघात एअरपोर्टाची जमीन पोटार पांय धरून जमीन घाल्लेली आसा. तशेंच म्हापशा शहरांतली जमीन श्री बोडगेश्वर शेतकरी संघटनेच्या वतीन अध्यक्ष ह्या नात्यान हांव उलयतां की हिका एक कसलीच NOC घेनासतना तिजी हांगा शेतांत तिचें जाल्लेलें नुकसान, तिची नर्सरी, तिचे माड काडलेले आसा. एक माड एका मनशाक पोसता अशी आमी म्हणटा आनी खरोखर एक माड एका मनशाक पोसता अशें तिचे 2-3 माड मुळा पासून तेंच्यांनी काडलेले आसा. परत तिचे हांगा बाप वायर जे पोल कॉन्क्रीटचे पोल आसलेले मुळा पासून काडून उडयलेले आसा. परत 2 एडवर्टिजमेंट बोर्ड होर्डिंगाचे बोर्ड जवळ जवळ 4-4 लाखाची तिची किंमत आसलेली 2 बोर्ड तिचे काडून उडयलेले आसा. आनी रिंग वेल आसता बांयची तिने काडून दवरले 7 रिंग वेल तिचे गायब जाल्लेले आनी थोडी नर्सरीचे थोडे तिचे सामान हांगा आसले ते गायब केलेले आसा. कदाचित तेंचे कडेन फोटो आसूं शकता हेजे तिचे उलयले आनी तिचे फोटो काडून कलेक्टर साहेबान काडून दवरूंक जाय आनी तेजी हे आसले. पूण 24 वरां भितर एक हांगा हेलिपॅड जावं शकता. अख्ख्या गोंयचे जनतेक आनी देशाच्या जनतेक एक उदाहरण आसा. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार किंवा इतर कोणाचो सरकार एका दिसान जर डेव्हलपमेंट करू शकता तर म्हापशा मतदारसंघातले जवळ जवळ 2013 पासून रस्ते पिड्ड्यार जाल्लेले हे आता इलेक्शना पयलीं 8 वर्सां 9 वर्सां जावन हे सरकारान कित्याक लागून केले. पूण एका दिसान जर सरकार एक कितें करूं शकता हे आमकां सहज बोडगेश्वर शेतकरी संघटना आनी बोडगेश्वर राखणदाराच्या तोंडा समोर आमी उलयताय. कारण हांगा एकटो मनीस जर कोण कितें उलयलो आनी कितें जर ताका हें जालें हे हांगासून ताका प्रचिती मेळटली 100%. पूण जालेलें नुकसान शेतकाराक हे 24 वरां भितर माननीय गोंयचो मुख्यमंत्र्यान हांकां आडोवन आफोवन तेंचे पयशे कसलोच तेंचे पयशे घालिनासतना हांकां पयशे दिवपाक जाय. कारण भारतीय जनता पार्टी सरकारान दादागिरीचे शब्द आनी हेका यूज करून ताका हे करून ते त्रास करपाचो प्रयत्न करता. पूण आमी गोंयचे जनतेक सांगूंक करता की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान सरकार हांगा आसून दादागिरीची भाशा यूज करून आयज तांकां निवडून दिल्लेलें सरकार अशें वागूं शकता. आनी येणारा जो काळ भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जर आमी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक परत निवडून जर दिलो तर अख्ख्या गोंयचे जनतेक जमिनी शेतां भाटां ही घरादारां सोडून ही वयची पडटली. गोंयच्या प्रत्येक जनतेक हांव सांगूंक करता ऑन बिहाफ ऑफ बोडगेश्वर शेतकरी संघाच्या वतीन की आमची शेतां भाटां राखपाक जाय तर भारतीय जनता पार्टी सरकाराक हांगासून तुमी धांवडून घालपाक जाय. ही आमकां म्हापशान येयल्लेली प्रचिती. माननीय प्रधानमंत्री हांगा येयलो तेज्या बळाचेर तुमी जर असो आमकां गोंयचे जनतेक गरीब जनतेक जर अशें त्रास करता तेन्ना येता तो काळ भारतीय जनता पार्टीचो खरोखर कसोटीचो आसा. आनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक जर कोण अशें बोडगेश्वराचें स्मरून आमी सांगता हिका नुकसान जाल्लेलें आसा. हेजें नुकसान 24 वरां भितर आनी हो जो रस्तो केल्लो आसा न्हू 50-60 लाख रुपया खर्च जाल्लो आसा. आनी फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री ऑफ गोवा मातयेचेर हॉट मिक्स कार्पेट घातलेलें आसा. खंयच्या कायद्यान मातयेत हॉट मिक्स केन्ना घातलेले तुमी पळयतात. हे आतां पयशे ते काडटले. नुकसान कोणाचे? हे पयशे भारतीय जनता पार्टीचे फंडांसून हे पयशे येवंक जाय आसले. हे आमचे गरिबांचे जनतेचे पयशे तुमी यूज करता. तुमचे कितले तुमी कोटी फाटल्या दिसांनी डिक्लेअर केल्ले मरे भारतीय जनता पार्टी सरकार इतले भारतीय जनता पार्टी पक्ष जो आसा न्हू पक्ष फंडान कितले पयशे आसले तुमच्या फंडासून पयशे यूज करूंक जाय आसले. हे पयशे आमकां तुमच्या फंडासून यूज केले आमकां काय पडलेले नासले. हे तुमी आमचे गरिबांचे जनतेचे पयशे 24 वरां भितर जर तुमी इतले बरें काम करता आनी लोकांक नुकसान जर करता तर बोडगेश्वर हो तुमकां कसोच सोडचो ना. आनी बोडगेश्वर आमकां तुमकां खंयचे परिस्थितीन फाट दाखयले शिवाय जावचो ना म्हूण आमी मागता. जे नुकसान जाल्लेले एडवर्टिजमेंट जाल्लेलें नुकसान ताबडतोब 24 वरां भितर दिवपाचें म्हूण मागता. तशें आमी डेप्युटी कलेक्टराक कंप्लेन दिल्ली आसा
म्हापसा पोलीस स्टेशनाक कंप्लेंट दिलेली आसा, कायद्यान आमी केल्लेले आसा, कायद्या अंतर्गत तिका नुकसान भरपाई करून दिवपाची मागता. देव बरें. ती उलयता न्हू नांव सांग तुजें. सांग ना सर. कल्पना पेडणेकर. कल्पना पेडणेकर. हे आमचे सगळे नुकसान हेंच्यांनी केलां. आमकां कांयच सांगूंक ना, आमकां एक नोटीस पासून दिवंक ना आनी डायरेक्ट केला. आनी आमकां मागीर कळ्ळें तेन्ना आमी हांगा येयले जाल्यार म्हजे 2 माड हांगासले काडले, डायरेक्ट रस्तो केलो. हे सगळे पोल म्हजे उडयले काडून, ते सायडीचे पोल आनी जाळी मारलेली नेट ते उडयले काडून. ते 2 होर्डिंग बोर्ड आसले, ते होर्डिंग बोर्डूय तेंच्यांनी सारके पोवन कापून उडयले पळय सारके. आनी इतके हे करून ते म्हजे माड व्हरलेले आनी थंय उडयले सायडीक. आमकां कितें पंतप्रधान येयलो म्हणून म्हाका कितें हें ना, तो येवन वचो. पण ही नासाडी करच्या आदी आमकां एक कितें तरी हेंच्यांनी सांगपाक जाय आसलें. कितें आमी हांगासर हें करता ते हेलिपॅड, तांकां सांगपाक जाय न्हू. आतां केला आनी तुमी वग्गी रावतात. ते सायडीक क्लीन केले काल सगळे, आपण कितें घातलेले तितके क्लीन केले. म्हणजे आज तरी करपाक जाय आसलें हांगासर. म्हणजे ते येवपाचें ना. बेश्टे आमकां सांगतात की आमी ते काडटले. ते आतां काडटले आनी म्हाजी इतकी लुकसाण भरपाई जाल्या ते तेंच्यांनी दिवपाक जाय. 4-4 लाखाचो एक बोर्ड, तो 2 बोर्ड सारके वयसून कचरो करून अगो उडयला ते सायडीक. सामको असो. आनी ती गाटी येवन तेंच्यांनी ते कितें कितें व्हेले तेजे. आनी आतां पळय फाटल्यान म्हाजे माड येले आनी थंय मड्डार उडयल्या व्हरून कापून. आनी वयल्यान हांवें त्या दिसा सांगलां पळय म्हज्या माडाक हात लाव नाका. म्हणूं लागले कांय करिना. आनी आमी गेले उपरांत फाटल्यान तेंच्यांनी कापून उडयले ते सामके. आनी म्हाजे पोल 150-160 सुमार पोल हे सायडीक ते सायडीक हांगासून थंय मारले हांवें. आली मारले परते आनी जाळी मारलेली ती सगळी काडून थंय ना जाळी ना आनी कांय ना. हे घालता म्हणून तुमकां कांय सांगूंक ना. कांयच सांगूंक ना. पूण तूं म्हणटा आतां की माड कापून त्या वाटेन उडयले, तर तुमी येयले आनी तुमी गेल्या उपरांत फाटून गेले जाल्यार मागीर तुमकां कशें कळ्ळें तर हे घालता. आमकां कोणी फोन केलो हांगासून तुमचे हे शेतान कितें चल्लां तें तुवें पळयलां काय वचून. आमी म्हटलें आमकां खबरूच ना न्हू. 2:30 सुमार तेन्ना तेच्या पयलीं हांगासर कोण कोण येयल्ले, पोलीस बिलीस खूब आसले. म्हाका कोणी तेणी सांगलें म्हणून हांव मागीर येयलें. जाल्यार हेंची JCP बी हांगा आसली. JCP आसली म्हणटकूच हांवें ते JCP वाल्याक तेंकां सांगूंक काय फायदो ना. बाकीचे खूब जाण कोण कोण आसले ते सगळ्याक कोणी सांगलें म्हाका एक कलेक्टर आनी कोण कोण कलेक्टराचे हांव मनीस न्हू. दुसऱ्याक सांगलें न्हू. तो म्हणटा हांव न्हू. म्हणजे फटिंगपणां करता. तो सांगता म्हाका तो कलेक्टराचो मनीस, तो सांगता म्हाका तो कलेक्टराचो मनीस. पण ते कलेक्टराचे मनीस न्हू म्हणटा आमी कोण इंजिनियर आनी हे म्हण नांव कोणूच आनी कोणूच सांगिना आमी कितें करता ते. आमी ते हेलिपॅड करता पासून तेंच्यांनी अशें म्हणूंक ना. बेश्टो रोड करता म्हणूं लागले. रोड केलो बरो आसा. हेवटेन रोडान ह्या तो कोण येवकूय ना, पंतप्रधान येवकूय ना आनी हेवटेन कांयच यूज जावंक ना. फक्त त्या वटेन यूज केले तेंच्यांनी. पण आमकां इतकें लुकसाण करून दवरलें न्हू. हे लुकसाण म्हाका कितकें लुकसाण जालें पळय. ते लुकसाण तेंच्यांनी. पूण जें आतां तुमकां नुकसान तुमचें जालां पळय तेजी भरपाई बद्दल तुमी आतां CMाक वचून मेळटले पर्सनली आनी ही तक्रार तुमची सांगतले तांकां. CMाक आमी लेटर केला. पळय CMाक जर मेळटा म्हणटा न्ही, आमी डेप्युटी कलेक्टराक आमी काल कंप्लेंट लॉन्च केलेली आसा. CMाक मेळपाक आतां CM आमकां बिजी मेळटलो. आनी CMान एक्चुली हांगा येवन शेतकारांक सांगूंक जाय आसलें. तूं भाशणां दिवन गेलो हांगा न्हू बोडगेश्वरा कडेन दिवन गेलो म्हणटकूच शेतकाराचे बाबा हांगा नुकसान जालें तेणी थंय येवन पयलीं सांगूंक जाय आसलें. आमी 2 दीस वाट पयली. आमी येवन जर थंय त्या दिसा जर ताका हाडून जर बंद केलें जाल्यार आमकां गोंयची जनता म्हणटली आसली हो पंतप्रधान येता ताका आमी ऑब्जेक्शन हाडटा म्हणून. आमी बरे कामाक आमी सच्च सहकार्य केलेलें आसा. पूण लोकांचे पोटाचे पांय धरून जर CMाक खबर ना, CM ल्हान भुरगो ताका हांगा गेले कोण सांगपाक वयर पासून जोशवा कडेन तो घरान ना म्हणटा. ती म्हणटा सकाळी 8 भायर सरला केन्ना येत सांगून नजो. परत दुसरे दिसा त्या दिसाय तो ना. आनी कोणाक सांगतले आमी. मागीर आमी कंप्लेन केली काल. म्हणजे बेसिकली कशें आसा की इतलेंच म्हणणें आसा की जेन्ना एडवर्टायझींग बोर्ड तुमकां हांगासर दिसता, जे ऑथॉरिटीज जे कोण आशिल्ले तेंच्यांनी जर सिंपल एक फोन मारून सांगता बाबा सेक्युरिटी पर्पजा खातीर आमी तो होर्डिंग काडपाक जाय, विदीन नो टायम म्हाका 2 वरां दिल्या पुरो हांव तो बोर्ड काडून घेतलो आशिल्लो. बट डायरेक्ट घेवन तुमी डिमॉलिश करून उडयता, कचरो उडयता, तेजे पयशे कोण दितलो? इट इज नॉट अ स्मॉल अमावंट. पयलींच कोविडा खातीर इतलो इशू जाल्लो आसा की बिझनेस सारको ठप्प जाल्लो आसा.
कांयच बिझनेस ना. सेकंडली फाटले फावट जेन्ना सायक्लोन येयल्लो तेन्ना आमचे बोर्ड्स पडले. हो होर्डिंग स्वता हे दोनूय हांगासर होर्डिंग पडलेले. हे परत उबे केल्या बरोबर सोमतेच आतां बिझनेस मातशे खंय एक 4 पयशे मेळपाक सुरवात जाल्ली. इतल्यान तुमी होर्डिंग काडून डेमोलिश करून कचरो करून उडयलो. सिंपल रिक्वेस्ट आसली, म्युन्सिपालिटीक सगळ्यांक खबर आसा की हो बोर्ड कोणा कडेन बिलोंग्स आसा. एक फोन करून जर आमकां 3 वरांचो टायम दिता आनी 3 वरां भितर जर आमी तो बोर्ड काडिना देन यू ऑल डिस्ट्रॉय इट द वे यू वॉन्ट टू. बट डायरेक्टली अशें येवन डिमॉलिश करून कचरो करून उडोवपाक जायना न्ही. खंय तरी भारतीय जनता पार्टीची एक दादागिरी अशें म्हणटा तुमी. एक्झॅक्टली, बिकॉज कशें आसा, इट्स अबाउट द ऑथॉरिटी. जे कोण हांगासर रिस्पॉन्सिबल जे ऑथॉरिटी कोण आशिल्ले तेंच्यांनी जर एक फोन मारून सुद्दां सांगता की बाबा तुमी बोर्ड्स काडून घेया. आय हॅव रिटन अ लेटर टू द प्रायम मिनिस्टर एज वेल की जे ह्या तरेन जे तुमचे लेटर ज्या तरेन तुमी हें करतात, ओके, एक रस्तो केलो फायन, इतलो हें करून इज दॅट हेलिपॅड वर यूज ना. हेलिपॅड यूज जावंक ना, हांगासर कांयच जावंक ना. सो वेदर इट्स अ सेक्युरिटी पर्पज वी अंडरस्टँड, ही इज द प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कळ्ळें न्ही. बट अशें तुमी डायरेक्टली येवन अशी दादागिरी करून हें करपाक जायना न्ही. जाल्यार आमी कितें करपाचें पळय, ज्यांचे होर्डिंग एक 70-80 होर्डिंग्स आसा तेंच्या खातीर एक होर्डिंग काडल्यार तेंचें लुकसाण जायना. म्हाजे स्वताचे फक्त 4-5 बोर्ड आसा, हांव तेजेर म्हाजें पोट भरता. डायरेक्टली तुमी बोर्ड काडलो बिकॉज आतां सद्या लोन घेवन हांवें म्हाजो धंदो स्टार्ट केल्लो आसा. थंयच्यान जर तुमी डायरेक्टली येवन जर बोर्ड जर डिस्ट्रॉय केले जाल्यार 4 लाख रुपया आतां हांव सहज खंयच्यान हाडूं. कॅम्पेन्सवाले म्हाका विचारता, तेजेर पेडणेकर ज्वेलर्साची कॅम्पेन चालू आशिल्ली, तो म्हाका विचारता अनिकेत बोर्ड ना मरे. हांवें बोर्ड ना, अशें जालें. हांवें म्हटल्यार पळयता राव कितें तरी करतात. बिकॉज तिनी फ्लॅक्साक पयशे पे केल्ले बिकॉज तेच्या खातीर 15-20 हजार ऑल्सो इज एन व्हेरी इम्पॉर्टंट मनी. तोय खंय ना खंय आपल्या बेनिफिट्सा खातीर होर्डिंग्साक पे करतालो. सो तुमी डायरेक्टली येवन न सांगता डायरेक्टली अशें डिमॉलिश करप, दिस इज अनएथिकल. माझं ॲडव्हर्टायझिंगाचें अनिकेत नाईक. म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसूजा यांच्याकडे फॉलोअप करतले तुमी. हेच्या फॉलोअप केल्लें हांवें. ताका हांवें सांगिल्लें, तेणी सांगलें दॅट आय वील लूक आफ्टर इट, की हितून कोणाचो हात आसा तो ही वील लूक आफ्टर इट म्हणून तेणी म्हाका सांगिल्लें आसा. बाबा कोणाचो हात बी असं काय ना. आज म्हापशेचो आमदार थंय येवन स्टेशन आमच्या म्हापसा जाहीर प्रचार सभेक तो भाशणां दिता. तुमचो हात कोणाचो हात आहा? हात हेंचोच आसा न्ही. आमी एकाच हाचो हात नासतो ना. आपलो बोर्ड केन्ना आपूण मोडचो ना. म्हापशेच्या आमदाराचे बद्दल आमकां उलोवपाक काय, तेजे विरुद्ध काय उलोवपाक ना आमी. पण गोश्ट कशी आसा, भारतीय जनता पार्टीचो सरकार सेंट्रलासून हांगा फॉलो जो केल्लेलो आसा, कोण ऑथॉरिटी आसा, कोणाच्या अंडर काम केलेले आहा, तेणी म्हापशेच्या आमदाराक कॉन्फिडन्सान घेवन हेंचे पयलीं पयशे दिवंक जाय आसले. आमी 24 वरां दिता. येता तो काळ जो आसा भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचो, की ही दादागिरीची सरकार जर आयज जर तुमी परत निवडून दिलेला, येणारो जो काळ जो आसा न्हू, दादागिरीनूच आमकां वागचें पडटलें. पूण आमी भिवचे ना. आमकां जितें मारलें सुद्दां उपकारता. आमी अशें म्हणू शकता, आदी ब्रिटीश सरकार आसलो न्ही, आदी ब्रिटीश सरकार, पोर्तुगीज सरकार जेन्ना आसलो न्हू, तो तरी बरो आसलो, तो तर कायदो मेंटेन करतालो. पूण आयज कायदो मेंटेन करिनासतना हो सरकार हेंच्या हातीन जर वयर देशाचो पंतप्रधान जर हांगा येता आनी ताका कांय खबर ना, ताका खबर आसली जाल्यार तो असो करून दितलो आसलो, हो मोठो प्रश्न पडटा. पूण ताका खबर आसून जर अशी दादागिरी वागता जाल्यार हो म्हणटा आतां आपूण पळय पयशे लोन काडून तेणी हें केलेलें आसा म्हणून. आनी भारतीय जनता पार्टीचे मॅनिफेस्टोन कितें म्हणून बरयल्लें आसा की आमी 5-5 लाख रुपया दिता म्हणून. ते बी फुकट, इंट्रस्ट बी काय ना. आमकां तुमचे फुकट बी काय नाका. हेका जाल्लेले पयलीं हांकां 24 वरां भितर तुमी हेंचें नुकसान भरून दिवपाचें. मागीर मॅनिफेस्टो तुमचें पळोवपाचें कितें आहा तें. कित्याक जितें माड, एक माड मनशाक आयुश्याक पोसता, तशेंच काजूचें झाड सुद्दां एका आयुश्याक प्रत्येकाक पोसता. झाडां मारली म्हणून बीजेपी सरकार व्हडलें न्ही. झाडां मारप म्हणजे बीजेपीचो सरकार कमळ हेंचे चिखलासून वयर सरता न्ही, ते रातचें न्हिदता. लोकांक रातचें न्हिदपाचें मोठो प्रश्न पडटलो आहा हितून. आमी उलयलो, सरळ उलयलो आहा. चूक जालेली आमकां सांगपाची. आमी सरळ उलयलेले आसा. बोडगेश्वर शेतकरी संघ हे आमच्या कल्पना पेडणेकर फाटल्यान सदैव आसतले आनी राहत जातले. आनी म्हापशान जे एरियेन जर दादागिरी करता आनी अख्ख्या गोंयान जर शेतकाराच्या पोटार जर पांय धरून जोर करता सरकार, हो बीजेपीचो काळ जो आसा न्हू, हो 24 वरां भितर तेंच्यांनी दिवपाचे पयशे मागता. थँक्यू. चालू आहे. अरे बोर्ड दाखय तो सर, बोर्ड दाखय. आमी हाडले भुरग्यांक घेवपाक हेलिकॉप्टर देवनार हांगा बरोबर आहे. अरे खंय तुम्ही आता एक लायन धरा.
हो दीपक. ए तू साइड ग्राम